आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो एक वायट इन्सिडंट जाल्लो आसा। आयज पर्यंत आमी केन्नाच आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन असो इन्सिडंट केन्नाच घडनासलो, म्हणजे पयले फावट। आनी इतलें वायट दिसलें कित्याक जे दीस तो इन्सिडंट जाला त्या दिसूय हांव तांकां विजीट दिवपाक गेलो, तसोच मागीर GMC बाकी कडेन। आनी नायक फॅमिली म्हणटा ती हांवें जशें पयलींय सांगलेलें आसा ती आतांची न्ही पयलींसून, आनी ती एक रेप्युटेड फॅमिली ह्या सोसायटी भितर, तेंचें एक नांव आसा नायक फॅमिलीचें। आनी त्या पयलींसून हांगा आमच्या बायणा वाठारान पोर्चुगीज एरासून ते हांगा रावतात। आनी सागर तेजो भाव प्रसाद हे सगळे म्हाजे पयलींसून भुरगेपणानसून फ्रेंड्स आमी सगळे जाण। आनी जी गजाल घडली तेजे फॅमिली वांगडा, तेजे बायले मिसेस वांगडा, तेजे बाय वांगडा, ही एक वायट गजाल घडलेली आसा। आनी आमीय मातशें खंय तरी अपसेट आसा कित्याक जो इन्सिडंट जाला आनी आजून पर्यंत तेकाच्या चोरांक कोण आसा तांकां आजून पर्यंत आमी पुलिसान तांकां अरेस्ट करपाक पावोना। जे दीस हांव फर्स्ट डे हांगा येयलो त्याच दिसा हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सगळे सांगलें आनी म्हाका एक एश्युरन्स दिलेलें आसा CMान कितें बाबा ही केस आमी कशी तरी सॉर्ट आउट करतले म्हणून। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हें जातलें म्हटल्यार म्हाकाूच जाय, कित्याक एक आमी पळयला इन्सिडंट तुमीय जाणा कित्याक इन्सिडंट खूब जाता, बट खंय तरी तेजो आउटकम येना। जी आमची दोनापावल जाली बाकी कडेन जाली तेजो आजून पर्यंत आउटकम येना, बट ही जी जाल्या ती म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्या कारणान म्हाका खंय तरी दिसता की तेंच्या फॅमिली न्याय मेळचो म्हणून। सो हांव टोटली फॉलोअप करता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला अशें दिसाक 2दा तेजो रिपोर्ट घेता DG कडसून, बाबा खंय पावला, कितें इन्वेस्टिगेशन जालां, आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ही केस इमिजिएटली पुलीस म्हाका सॉर्ट आउट करतलो। म्हाका तर पूर्ण विश्वास आसा जे हिसपान हे पुलीस काम करपाक लागलेले आसा। रियली खरें हेड्स ऑफ टू ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट, ते खरेंच बरें काम करता आनी सगळे कडेन तेंच्यांनी आपलो नेटवर्क लावन ही केस सॉर्ट आउट करपाक लागून तेंचो प्रयत्न चालू आसा। आनी खरेंच तुका सांगता की आमकां दूख लागता आयज जे हिसपान क्रायम वाडपाक लागलेले आसा। आनी खंय तरी हेच्या भितर आमी पळयता कितें बाबा हे आमचे लोकल लोक न्हय, जे कोण आसा ते सगळे भायले लोक आसा जे अदर स्टेट्सान म्हणजे मोस्टली फ्रॉम बिहार, झारखंड, ओडिसा हे लोक येवन हांगा असली चोरयो करपाक लागले। सो गोंयांत एक वातावरण पीस वातावरण आसलेलें खंय तरी ते डिस्टर्ब करपाक लागून तेंची आतां हो मुवमेंट चालू जाल्लो आसा। सो फक्त हांव इतलेंच सांगता जे हे असली घटना घडटा तेन्ना सगळ्यांक वांगडा रावपाची गरज आसा। गव्हर्मेंटूय हेजेर सारको सिरियसली विचार करपाक लागलेलो आसा। आयज आमचे पुलीस डिपार्टमेंट सगळे अलर्ट जाल्लेले आसा। सो म्हाका दिसता हे कंट्रोल करपाक लागून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें। इट इज नॉट ओन्ली पुलीस, इवन द पब्लीक हॅज टू सपोर्ट देम।